कलांगूट सोरो पिवन रातभर गाडयेन उरिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका पर्यटकाक मरण आयले। सोलापूरच्यान गोंयान भोंवडेर आयिल्ल्या 3 इश्टां मदलो सोनी शिंदे ह्या पर्यटकान हिसपा भायर सोरो पिवन रातभर गाडयेंतूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो। सकाळी ताचे इश्ट ताका उठोवपाक गेले तेन्ना तो मृत अवस्थेत सांपडलो। महाराष्ट्र सोलापूरच्यान 4 फ्रेंड गोंयांत भोंवडेक आयिल्ले। कलांगूट फुटबॉल मैदाना लागसरच्या हॉटेलांत ते राविल्ले। रातचे 4 फ्रेंड जेवपाक भायर सरले तेन्ना सोनी शिंदे हाणें हिसपा भायर सोरो पियाल्लो। आपले कडेन जायना म्हणून ताणें हॉटेलांत येवपाक नकार दिलो आनी गाडयेनूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो। सकाळी ताचे फ्रेंड ताका उठोवपाक आयले तेन्ना सोनी शिंदे कांयच हालचाल करिना जालो म्हणून ताका कानोळे भलायकी केंद्रांत व्हेलो। मात थंय पावच्या पयलींच तो मरण पाविल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें। जो फ्रेंड सोनी शिंदे गाडयेन लॉक करून हॉटेलांत गेल्लो त्या सिद्धेश्वर माद्रे हाचेर पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।